तुझ्या आम्ही पयलें की आज चडशे Opposition, घालून तू white. आणि तुम्ही वाईट ना त्यांच्या वांगडा ना आणि वाईट असं काय म्हणतात ते म्हणजे हांव रावता हांगा ब्लॅक ना सेमच ना हांव राव वचना कोण वांगडा आसा तुमचे चौ वांगडा आसा पण तुम्ही पोजिशन पण आयज मागीर कॉम्बिनेशन सारकें जालें ना ते ब्लॅक घालून सगळे येयले ते व्हेलान वयतले आनी तूं वायट घालून विजय बाबा ह्या दिसांनी शिवाजी महाराजांचेर थोडे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट येयला ते कशे तरेन तुम्ही कितें कमेंट करतलो म्हजे पर्सनल ओपिनियन अशें आहा की कोणे कोणाक देव माना हें ताजें पर्सनल हांव अशें म्हणूंक शकता की गांधी हो देव देशा खातीर एक नॉन वायलंट आल्बर्ट आयन्स्टायनान अशें म्हणिल्लें की असलो मनीस आमी जगात केन्ना फुडें कितें तो देवाच्या हाजेर क्रिकेट खेळपी मनीस म्हणूंक शकता की सचिन तेंडुलकर एक हिंदवी स्वराज्याचो फुडें आनीक राजपी एक बरो वॉरियर किंग म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजाचो देव मानता लोक आसा ताजे इट्स एवरीबडीज पर्सनल कोणें देव कोणाक मानता म्हाका दिसता ताजेर इश्यू करप इज नॉट विदाउट वर्ड सेम टायम हांवें काल आमदार मंत्री सुभाष फडणवीसांचे स्टेटमेंट पळयलें तातूंत तो म्हणटा की एक एपॉलॉजी फादरान आतां आज ताणें सॉर्ट ऑफ एपॉलॉजी ती हांवें वाचली दर तुमकां कोणाकूय दिसता ती एपॉलॉजी न्ही म्हणून ती अनकंडिशनल एपॉलॉजी न्ही म्हणून तर तुमी ताजे मागीर वचा मरे एंड मेक हिम क्लॅरिफाय वॉट ही मेंट पण डोंट मेक गोवा मणिपूर डोंट मेक गोवा गुरगांव गोंयांत आमी इतले वर्सां बरे भशेन रावल्या बरे भशेन जगल्या आनी आमी एक प्रोग्रेसीव देश आनी आमी ट्युरिजम प्रदेश ट्युरिजम जाग्यार जंय अशी कितें कोफुजावां जाली कम्युनल डिसहार्मनी जाली ही दीस डायरेक्टली एफेक्ट्स अवर इनकम सो हें जावंक दिवंक जायना चड करून रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटिशन आनी रिस्पॉन्सिबल लोकांनी सो आय थिंक वी हॅव टू ट्राय टू किल द इश्यू एट द स्टार्ट इटसेल्फ कोणाकूय दिसता की ते फादर बॉलमेजान दिल्या की सारकी अपॉलॉजी न्ही म्हणून यू शूड सीक मोर क्लॅरिफिकेशन पूण तुमकां दिसना अशें फुडें जावंक जायना म्हणून कारण पण एका लिडराचेर उलोवप हे सारकें तुम हांवें सांगलें मरे की जो कोण मानता की शिवाजी महाराज देव म्हणून ताणें मानचें शिवाजी महाराज देव कोणाकूच रायट ना सांगपाक की तो न्ही म्हणून हांव फाल्यां मानता तर गांधी देव फाल्यां लोक आहात देवूच मानना ते तांकांय सांगपाक तुका रायट ना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज देम देर आर पीपल हू आर एथिस्ट एथिस्टूय लोक आहा म्हणून कितें ते कितें आमच्या देशाचे नागरीक न्ही सो दुसऱ्यांचे सेंटिमेंट हर्ट कित्याक करप कोणेंच तें कित्याक करप आनी जर कोणाचो सेंटिमेंट हर्ट जाला आनी ते अपॉलॉजी जाय आनी अपॉलॉजी जर दिल्या आनी ती अपॉलॉजी नॉट गुड इनफ देन सीक क्लॅरिफिकेशन इट्स युअर जॉब ओके इवन आणि तुम्ही बॉम्बाच्या हेजेर इश्यूचेर तुम्ही काल इवन भरपूर दमन जाल्ले इश्यूचेर म्हाका दिसता निलेश काब्राल अननेसेसरली ते प्रेस इश्यू करता म्हाका म्हणजे थोडे राजकारणी हांव समजलो आनी म्हाका जे कितें इल्ले एक्सपिरियन्स आसा तातूंत म्हाका दिसता मिटींग करतली बाब कन्विन्स जालो की हें देवूळ हें 18व्या शतकांतलें देवूळ हे देवळाक प्रोटेक्ट करता आनी लागीं म्हणून थंय एडवेंटेज स्ट्रक्चर येवंक जायना आनी ताका जाय क्लियर कट दिसता अशें म्हाका दिसता आतां सरकार हांगाचो आवट ऑफ द वे वचून तो रस्तो कसोच झाडून सोदता आनी कोणाक कितलो फायदो जाता तें म्हाका समजना कोणाक गेन्स विथ द टेम्पल गेटिंग एफेक्टेड ती देवळां जर आर्किओलॉजीच्या अंडर जर घेतले जाल्यार खंय तरी तो विशय सुटूंक शकता हे आर्किओलॉजी खंयचो आमदार आहा म्हणजे मंत्री आहा ताका खबर आहा भावना लोकांच्यो भावार्थ लोकांचो ते देवळा कडेन स्वयंभू शिवाजी मंदीर म्हणून सर हातून लोक वतात खंय व्हडली जात्रा जाता लक्षांनी लोक येतात हे सगळें ताका खबर आसा इतलें आसून अशी
कोणा वाटी सोडटा गरज कितें? पूण ते म्हणटा एकूय देवूळ वचना म्हणटा ते परत परत तेच सांगता त्या ते. लोकांक पिशे लागला म्हाकाय पिशे लागले वता काल तुम्ही हाऊसिंग बोर्डाचो विषय काढलो. तुम्ही थंड सुदिनाक एकदम सुधार केलो सारको. पण सुदिनान आयज हें केलं स्टेटमेंट केलं हांगा येवन की तुम्ही चुकीची माहिती दिली म्हणून तो सर्वे नंबर वेगळो, ती एरिया वेगळी आणि हे वेगळे म्हणून. आणि हावजान सांगतलो हावजान सांगतलो म्हटलें. एक तुका सांगता म्हाका रियल इस्टेट डेव्हलपर फर्स्ट त्या आमदारान कॉलिंग अटेन्शन यूज केलें ताणें सांगलें आपल्या कोण ब्रायट रियल इस्टेट डेव्हलपर कोण तरी आपल्याक अप्रोच जालो. म्हाका खंयचोच रियल इस्टेट डेव्हलपर अप्रोच जावंक ना. पूण हांव एक टायमार जी सुडा म्हणटा तातूंत वायस चेअरमॅन आनी तेन्ना जी सुडाचो चेअरमॅन आसलो जोकी आंगले आनी ते काकणामुतली म्हणून ते जागो आहा थंय अशें मानतात की थंय एक गांवकार आसा धार्मीक भावना तेन्ना जी सुडा वॉज वॉन्टिंग टू बाय दिस लँड फ्रॉम हावसिंग बोर्ड बिकी तेन्ना हावसिंग मिनिस्टर आसलो आनी ते स्थानीक लोकां खातीर दवरप असो एक प्लॅन आशिल्लो. हें म्हाका खबर आहा. तुमी बाब युरिया आले म्हाका विचारा काय कितें तेजे बापायचें मॅटर म्हणून मेन नोट सांगता. पूण एक खबर हांव 100% जाणा ही जमीन न्ही जाल्यार ही जमीन पूण लागीं जे जमनीचो बेनिफीट जाता आनी जे पेटिशन इज नॉट इन प्रायवेट पब्लीक इंट्रस्ट इट इज इन प्रायवेट इंट्रस्ट हे क्लियर कट आसा. आतां एक टेक्निकॅलिटी जे सांगू शकता की म्हजी जमीन ही न्ही ती ही आतां ती म्हजी न्ही ती म्हजी चल्याची. बरें आतां तुजो चलो कोणाचो म्हजो चलो तो तुजोच चलो सो आतां तशें जर तूं टेक्निकॅलिटीचेर म्हाका धरूंक शकता की ना ते म्हजें नांव तुवें कशें काडलें. हांवें एक्चुअली ताचें नांव काडूंक ना. हांवें म्हणलां की ताजें चल्याचें नांव आसा. LLP आहा ताचेर हावसिंग गेलो 4 कंपनी तातूंत ताका चल्याचें नांव दिसता. सो यू नो लेट्स नॉट मेक अ इश्यू आउट ऑफ इट. इफ ही वॉन्ट्स टू वी कॅन मेक इट. तें नांव वचून थंय सारकें पळयलां आज त्यांनी क्लॅरिफाय करतलो म्हटलं. तो जर क्लॅरिफाय करता हांव फोटोय सांगतो. तुम्ही डॉक्युमेंट दवरतले भितर तुमचे 100% दवरले हांवें काल दवरले म्हणून आय एम आस्किंग फॉर विजिलन्स इन्क्वायरी म्हणून दी दीस आय एम कॉलिंग अपॉन द स्पीकर नॉट टू गेट अलाउ दिस हाऊस टू बी मिसयूज. हाऊ कॅन द हाऊस हॅव अ सोल्युशन टू एन इश्यू विच इज सब जुडिस बिफोर इट कम्स इन द कोर्ट. यू आर हॅव्हिंग अ सेटलमेंट इन द हाऊस. सो हाऊस इज यूज टू सेटल आउट ऑफ द कोर्ट. कितें हाऊस इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. हांगा पब्लीक इंट्रस्ट इश्यू दिवंक जाय प्रायवेट इंट्रस्ट सेटलमेंटा जावंक जायना आनी मॅच फिक्सिंग करून जावंक जायना. ते मॅच फिक्सिंगूच मेळटा. कॉलिंग अटेन्शन मॅच फिक्सिंगांतल्यान येता 100% मॅच फिक्सिंग बिकॉज देर इज नो पब्लीक इंट्रस्ट इन वर्ल्ड. देर इज अ पब्लीक इंट्रस्ट. वॉट इज द MLA सेंग आपल्याक ते लोक ते रावले ते आयले म्हणून म्हणटा जाल्यार ना. तो म्हणटा आपल्याक कोण तरी रियल्टर मेळो. अरे तुका रियल्टर मेळो देर इज अ पब्लीक इंट्रस्ट म्हळ्यार कितें म्हाका कोण XYZ कोण तो हो मेळो बिल्डर DLF मेळ्ळें आनी DLF खातीर हांवें क्वेश्चन विचारलो इज दीस रायट. वायलेट सोडून तो बिजनस हो युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे एक व्हडलो रूल हे आहा जो काल निलेश काब्रानान उत्तर दिवंक सोदून. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा खातीर 1961 गोंयच्या लोकांक फेसिलिटीज मेळटा बेनिफीट मेळटा. आज देशान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एडॉप्ट करूंक शकता. म्हजो प्रश्न आशिल्लो सरकाराक सरकार जाणा की हो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जो गोंय देशान इम्प्लिमेंट जावंक सोदता तोच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गोंयचो मेळटा. सपोज तो गोंयचो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड न्ही जाल्यार ताजो अर्थ कितें जाता की गोंयान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड नवो करचो पडटा. म्हणून म्हजो आग्रह आशिल्लो गोंय मिनिस्टर की ताणें युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गोंयचो आनी गोंयचोच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एप्लिकेबल करतले अशें म्हणून गोंयान रेजोल्युशन हाडचें वो कायदो हाडचो वो आनी कितें हाडचें बट गोंयचो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जाचे खातीर गोंयकारांक असंख्य गोंयकारांक लिबरेशनाच्यान आज मेरेन जो बेनिफीट मेळ्ळा तो बेनिफीट चालू उरचो तो वर्क काडचो न्ही म्हणून दुसरो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आमचो नाका आमचो गोंयचोच आहा तातूंत. काल तुम्ही PWD रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर खूप उलयले पण रिप्लाय दितना मिनिस्टरान तेजेर एक लायन हे मग युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचेर दिवंक ना PWD स्कॅमाचेर तो कांयच उलयना. तो कितें ते आमचे मेजर ते स्टिल्साचेर उलयना बॉमाचेर उलयना
रस्ते तो सांगता व्हेरिएशन कळटा हांवें ताका विचारलें हांगाच्या गिरीच्यान पेडणे वचून दाखय व्हेरिएशन कळना जाल्यार मशिनांनी कितें तरी चुकला जाल्यार हांव सांगना कित्याक आमची बरी गाडी काय कळना म्हणटा काय ना म्हणटा तो तशें ते पळोवचें पडटा तांचे मशिनाचो कितें तरी मिशिनां हाडल्या म्हणटा चॅक करता मशीन ते चॅक करचे उल्हास प्लास्टिकाचे हांव ताका सांगू शकता वेर देर इज अ बिल जर तुका सामको वचून इम्प्लिमेंट करपाक बॅन कर डू इट इन सच अ वे दॅट इट वील नॉट बी अवेलेबल तुका अवेलेबिलिटी आहा तूं म्हयन्याक जी जोडटा ती फायनल आयला झक मारीत लोक सोडटले म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन शुड बी व्हेरी स्ट्रॉंग शुड बी अ डेटरंट सच अ डेटरंट that people will not do this. तुका अशें करता ना जाल्यार कितें आहा तूं कायदो करता तूं मनीसांनी एम्प्लॉय करता कितें एक ल्हानशी फायन लागता ते फायन तुजत ना if single use plastic is such a big issue then implement it let's do away with pollution असू पळय आमी मोबायल घेवन येता तुवालो घेवन येता म्हाका आमी दामी अशें एक पोती घेवन येतलो बाटली घेवन म्हाका वॉट इज रॉंग अबाउट इट तर तुम्ही सांगा स्टोर सांगता हेवी फायन मारची म्हाका प्लास्टीक एडिंग करता तेजे कितें तुमकां एश्युरन्स बा मेळना ना कांयच एश्युरन्स दिवंक ना सर ताका उलयलो भाशण दिलें जाल्यार जोडलें तें PWD काल PPP जाली सगळें तो सांगता PPPन करचें PPPक फॉर्मुला कितें आमी पळयलां की सावथ गोवा PDAचें मार्केट जे PPP केलें तो फॉर्मुला बोलतोच आशिल्लो इट वॉज कम्प्लिटली इन फेवर ऑफ द बिल्डर ताणें येदो असो गोट असो बांदला आनी येदी व्हडली रियल इस्टेट बिल्डिंग ताका मेळ्ळा अशें PPPक एक थंब रूल आहा आनी PPP सेल आहा गोंयचे वेदर दॅट वील बी इन तो क्वेश्चन विचारलो तर वयल्या वयर आन्सर करता